दिवचले कोटा लागीं बाजारांत वचपी रस्त्याच्या जंक्शनाचेर सुकिल्ल्या अवस्थेन आशिल्ल्या आंब्याच्या झाडाक लागून रस्त्यावेल्यान ये वच करप्यांक धोको निर्माण जाला। हे झाड सुकिल्ल्यान केन्नाय कोसळपाची शक्यताय आसा। माणकुली भुरगीं रस्त्यान शाळेत वतात तशेंच गाडयो चालू असतात। हे झाड पडून मोठो अनर्थ घडचे पयलीं ते झाड कातरून उडोवचे अशी मागणी जावपाक लागल्या। हे आता सुकलेले झाड आहा, ह्या झाडाचो सबंद बिचूलच्या लोकांक त्रास आहा। तर झाड हे कापूकूच जाय, कारण केन्ना पडात ते काय सांगूंक येयना। अशा प्रमाणे समर्थांचे कृपेन ह्या झाडाचेर लोकांचे जीवन अवलंबून आहा। जर मदीं पडले, इस्कॉलाची भुरगीं वयता, चिमुकली भुरगीं वयता आनी तेंचेर पडोंक शकता। त्या प्रमाणे मोटरसायकलीन वयतात, गाडयो, फोर व्हिलर वयतात, ट्रक वयतात। अपघाती जर हें झाड पडलें जाल्यार कितेंय अनर्थ जावंक शकता। म्हणून हांवें RTO कडेन, पुलिशे कडेन आनी सगळ्या त्या कन्सल्ट जे कोण आहा PWD तेंच्या कडेन मागता की हें झाड जाता तितले बेगीन कापचें। कित्याक जाणा एक्सिडंट हो मानव निर्मीत आसता आनी अपघात हो नैसर्गीक आसता। म्हणून दोगांकूय मेळोन हें बेगीन डिपार्टमेंटान झाड कडेन मागता आनी लोकांक हेचो एक बरो झाडाचो आधार आसता। पण हें आतां सुकलें तर ते केन्नाय कोलॅप जावंक शकता, पडोंक शकता, जिवीत हानी जावंक शकता। एकटोच कोणी जावंक शकता अशें न्हू, तर येणाऱ्यो स्कुटरी आसता, गाडयो आसता, मोटरसायकली आसता, फोर व्हिलर आसता, ट्रक आसता, तेचेर जर पडले जाल्यार तेका आदळोन आनी लोक डॅमेज जावंक शकतात। तेन्ना ह्या डिपार्टमेंटा कडेन हांव मागता की जाता तितले हे झाड बेगीन कापा आनी लोकांचे जिवीत सुखरूप दवरा, इतकेंच मागता।